चिचारे एक पुस्तक आयज उजवाडाक हाडला आनी तें भाव आमचो एंटनी मिरान हो आमचो कुट्टाळेचो भाव आनीक हाणें आयज हे चिचारे हे पुस्तकान हांव नको हाणें चिचारे खंयचे भाशेन हाणें पुस्तक बरयलां तें ताका खबर आसतलें जेन्ना आमी वाचतले तेन्ना आमकां कळटलें। आमकां चिचारे म्हटल्यार आमकां खबर आसा जेन्ना आमी भुरगेपण आसतना तेन्ना आमची माय पाय आमकां चिचारे जे पावसा टायमार देखून एकठांय करून दवरून आमी ते चिचारे भाजून खाताले ते आमकां उगडत आसा। पूण आतांचे पिळगेक म्हाका दिसता हे अशें घडना तरी आसतना ताणें एक पुस्तक बरयलां ताचे मिनींग कितें ताचो आमकां वाचले म्हणटकूच आमकां कळटलें। म्हणजे एक आमच्या युथाक एक सांगूंक सोदता तुम्ही असली पुस्तकां जी आमची कोंकणी भास सांबाळटले जाल्यार ही पुस्तकां येवपाची गरज आसा आनी जे आमचे पुर्वजांनी कितें करून दवरलां आमचें कितें आसा तें दायज कितें आसा तें उजवाडाक हाडपाक जाय आनी हें उजवाडाक हाडटले जाल्यार आमकां ही भुरगी पिळगी हे असली पुस्तकां बरोवन जावं माचयेर आनी बाकीचे कल्चरल प्रोग्राम करून आमकां फुडें येवपाची ते भुरग्यांनी येवपाची गरज आसा आनी खरेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाकूय जर दिसता आपूण बाबा आमचे जे पुर्वजान कितें आसा वो आमकां दाखोवंक सोदता जाल्यार हांव सदांच तांचे बरें आसतलो। पारंपारीक धोंते भाव धोंते ते सगळे एकठांय केले तेजे मुलाखत घेतली। तेची मुलाखत घेवन हांवें आमचो आवाज हेराल्डाचो ते पेपरान ते उजवाडाक आयले। आतां हांवें तें पुस्तक ओपन केलां आनी तें पुस्तक हांवें उजवाडलां। चिचारे जावं ताका दिवपाचें चिचारे पौश्टीक चिचारे सगळे वाटेन भलायकेक आमकां बरें। पयलींचे चिचारे पयलींचे म्हळ्यार आमचे लोक शेतकार जावं पोदेर जावं रेतेर जावं पाडेकार सगळे त्या पुस्तकान आसात। तेजी मुलाखती आसात ती मुलाखती बराबर आनी सगळ्यांचे जायते सुमार 40 एकठांय जाणांक एकठांय केल्यात आनी हे पुस्तकान हांवें उजवाड काडलें। आयज थोडीं पात्रां ह्या पुस्तकांची पात्रां म्हणल्यार आमचो एक कुड्डो आहा तो येयला ताचे कडेन कितें जायन म्हण कांय ना लायटीचें काम जे करता करता कुड्डो आनीक हेर बारीक लोक आसाय रेंदेर येयलो आसाय आनी ती पात्रां येयले ते बुरच्यांनी ते आदले मनीस आतां न्हू पूण सांगा 60 वयर वर्सां जालीं तसले बुरच्या कडेन इंटरव्यू केला। बारीक लोकांचेर तेणें बरयलां जशें पाडेली रेंदरांचेर नुस्तें मारप्यांचेर आदली पळय ल्हान ट्रेडिशनल मेथड आहा फिशिंगाची ती हायलायट केल्या। शेतकामत्यांचेर आयज काल बारीक लोकांचे कोण बूक बरयनाय तो वालोर ताका एंथनी मिरांडाक आनी तेणें अशेंच आपणें आनीकूय बरयचें आनी बारीक लोकांचे समाजाचे इश्यूज 10 जाणां मदें गोंयकारां मदें तेणें दवरचे अशी म्हाका म्हजी मागणी ताका। एंथनी मिरांडा who was an ex-sarpanch and my good friend. I'm very happy that good memories and his good health has come back and he got an opportunity to write this wonderful book of Chichare, and I'm happy that I got to be a part of this wonderful celebration, and I wish him all the best, good health to write many more books on what is happening all over, especially of Kortali.